आमदार विष्णू वाघ हाची भलायकी हळूहळू सुधारता आणि तांचेर आवश्यक असे उपचार चलतात अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दिल्या। सरकार ताचे भलायके विशीं व्यवस्थित अहवाल घेता, ताचे घरची ताचे वांगडा आसात अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। आरडीएस गोवा खातीर बांबोळीच्यान गौतम शिरोडकार। ऑफिशियली जरी काय कळले ना तरी ताची सगळी शुश्रूषा बऱ्यांत बरी शुश्रूषा घेवप चालल्या। कंडिशन कितें हे पळय हांव दोतोर न्हय सांगपाक ताचो इम्प्रुवमेंट हो खूब ग्रॅज्युअल आसा आनी त्यामुळे दैनंदीन मेडिकल बुलेटीन काडप हे योग्य न्हय। त्यामुळे केन्ना तरी 8-15 दिसांनी आमचे MLAs वतात, थोडे मिनिस्टर वता। ऑफिशियल अजून येना सर, तुम्ही इन्स्ट्रक्शन दिता म्हणटा अरे ऑफिशियली ताची घरकाम थंय पूर्ण वेळ आसा, त्यामुळे वी नीड नॉट वरी। आनी तेचे ग्रॅज्युअल ट्रिटमेंट जाता, ग्रॅज्युअल इम्प्रुवमेंट जाता, ताचेर मेडिकल बुलेटीन काडणे आवश्यक आसा अशें दिसना।